कॉमन कॅडर करपाक इतले सोंपें न्हू. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अपॉइंटींग अथॉरिटी इज द पंचायत. सो ते मिस्तुरात जायना. पूण हांव आनी कितें तरी मांडणी काडटा हेजे फुडें केन्ना कोणें काडूना ते. तूं चड सरपंचाक कंट्रोल करपाक ट्राय केलें, चड दादागिरी केली, तूं घरा वचचें पडटलें. सोमतें घरा धाडया भिनाका. हांव एक मेकॅनिझम डिवायस करता. हे भाशेन कितें डिफिकल्टी येयल्यार यू डोंट हॅव टू वरी आनी म्हाका सांगचें कोण कितें करता तें. मोर देन सिंपली ऑर्डरिंग अ ट्रान्सफर विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लेम. स्टेबिलिटी पंचायतींनी येवपा जाय. It has to be power with responsibility. I believe that at the grassroots level, if everything works well, Goa will work well. If there is a feeling of goodness, of improvement through the panchayats in quality of life, which happens with good infrastructure, म्हाका दिसता बऱ्यांतले बरेपण गोंयकारांक मेळटले. आनी तीच प्रयत्न चलतली. कित्याक हांव तरी मानपा रेडी ना, कित्याक फंड्स अवेलेबल ना. तेंचे कडेन प्रपोजल फुडें येवपा जाय आनी आमी परवानगी दितले. फंड सेंटर दितलो. सो कितें प्रॉब्लेम आसा. 13 तारखेक सगळ्याहून बरो व्हडल्या प्रमाणान हो क्लेनलीनेस ड्रायव्ह, भारत स्वच्छ अभियान तुमी फुडें व्हरतले. तुमचो वाडो क्लीन दवरतले. तुमची विलेज पंचायती एरिया सगळी क्लीन दवरतले. आनी निवड दवरला ती खरें व्हडल्या प्रमाणान लोकांक हें पळोवपाक मेळटलें. सगळ्या पंचायतींनी स्वच्छता मोहिमेत वांटो घेवचो म्हूण पंचायतीच्या संचालकान उलो मारलो. टर्म आसा ताज्या पासूनच सुरवात करया. नवीन टर्म येयसर रावचे न्ही आनी त्या खातीर आमी 13 तारीख संपूर्ण गोंयांत सगळ्या पंचायतीत स्वच्छता अभियान दवरपाचें ठरयलेलें आसा. पंचायत मेंबरांबरोबर माविनान बुधवारा पणजे बसका घेतली. खेडेगांव रूट लेवलचेर जर आमी गेले जाल्यार खेडेगांवांत सगळ्यांक शक्य नासता की अप टू डेट रावपाक. अर्थात मेन कितें टॉयलेट. म्हाज्या पंचायतीन त्या वेळेक टॉयलेट येवन टेंडर जालें. कितें तरी 5% तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान जास्ती मागले आनी ते परत रिवायजाक गेले. ते एडजस्ट केले. 150चे 130 दिता म्हणून सांगले. 30तले 3 ना आनी 1 ना. 5 वर्सां जाली. ही परिस्थिती तुमच्या पंचायतींनी जाल्ली आसतली. ह्या खातीर हांव उलयतां. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन कवस.